भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, हांवें तुमकां परगोट केला, तुमी मांडून घेतलां आनी थीर भावार्थान सांबाळटात त्या शुभ वर्तमानांचो तुमकां आतां उगडास करता. हांवें तुमकां तें परगोट केलां तशेंच तें तुमी सांबाळशात जाल्यार ताचे वरवीं तुमचें तारण जातलें, नाजाल्यार तुमचो भावार्थ निर्फळ. बरें तर, पयले सुवातेर हांवें शिकोवन घेतल्या तीच तुमकांय हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तकां प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकी पिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो आनी केफासाक आनी उपरांत 12 तो दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फाराक 500हून अदीक भावा भयणींक दिश्टी पडलो. हांतलीं जायतीं जाणां आजून जिवीं आसात आनी थोडीं मरून गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी त्या उपरांत सगळ्या धर्मदूतांक. चोर शेवटी म्हाकाय दीसभरचे आदीं जल्मल्याक तो दिश्टी पडलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मळब ताच्या हातांचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंकूच येना, तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापर्यंत तांचो संदेश पावता. थंय ताणें सुर्याक एक तंबू घालून दवरला. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गार. सोमी म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. फिलीप, जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. जुवामा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून तोमासाक म्हणलें, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतिपाळ केलो. फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसा आनी आजुनूय तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोवे आसा आनी बाप म्हजे सोवे आसा म्हूण तूं स्वतमानी नाय? जी उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजेच वस्तुंगी उलोयना, पूण
म्हजे सोवे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव करतलों आनी अशी पुताव सोवे बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.